just wanted to highlight there are 32,000 registered taxis in Goa, in the state of Goa. Considering each taxi doing a trip or business of 700 rupees a day, these taxis are churning on a yearly or an annual basis of a business of 6,700 crores a year in cash. These are the cash transactions happening on date in Goa, of which there is somewhere around 300 CR of taxation that should be going to the government. The only question we would like to pose is this been paid? Each trip which we doing, there is 5% of GST that goes out to the government as taxes. We've been seeing actually growth in inquiries of Goan brothers coming in, joining Goa Miles post the whole episode which has started from the first and has started prior also. कित्याक की ही जी टॅक्सीची इकॉनॉमी आसा पळय ती 6,000 crores, as my friend Justin said, it is 6,000 crore cash economy which goes underground, which nobody knows where the money is at. Currently we have 1,500 plus taxis registered in Goa Miles, with having a driver support of 4,000 drivers registered. All the taxi owners we have are domiciled, what we have at airport. We do not have a taxi counter at the airport. We have a help desk. As on date, we have registered about 16 FIRs and 8 NCs within different locations of Goa. मायकल म्हणटा सीएमा बरोबर टॅक्सीवाल्यांक घेवन बसता आनी इशू सोडयता. हायकोर्टाची खंय टॅक्सी मिटराची अर्द पाळूकूच जाय. आतां ॲप बेस्ड टॅक्सी आयल्या ती पळोवन टॅक्सीवाल्यांक मिटर बसोवंक लावपाची तयारी. गोवा मायल्साचे सवाय भाड्याचेर मायकल कोत्र. Because High Court has clearly said that all taxis should be fitted with meter and GPS. So when this order is already come and government is in process, so Chief Minister in the meantime said that let the existing taxis shift to app base, which is already existing, that is Goa Miles. But our boys are not in favor right now. So let them have a meeting with CM and come out with a solution. One solution where there is app, where there is meter and where there is GPS, which the High Court has said. App घालीत जाल्यार GPSची गरज आनी ना. सो एपाचेर डायरेक्ट रेटूय येयली आनी मिटरूय घालपाची गरज ना. म्हणजे ॲप बेस्ड टॅक्सी जी आसता ऑटोमॅटीक इट इज अ मिटर. सीएमान सांगलें 1 म्हयन्यान आपूण हेजेर सुटावो हाडटा म्हणून. एकूच म्हयन्यान हांवें सांगलें ताका दीस मॅटर शूड नॉट बी लिंगर्ड एनी फर्दर. 100% मेळटलो. आय वील फिक्स द मिटींग एंड ऑल ओवर गोवाचे जे टॅक्सी ओनर्स ड्रायवर्स जे आहा तांकां हांव हिंगा हाडटलो आनी हें सोल्युशन आमी काडटले. ॲप बेस्ड टॅक्सी येता आनी 100 रुपया उणें वता तांकां, 150 रुपया उणें वता तांकां. सो थिंगा क्लॅश जाता ना, थिंगा क्लॅश जाता. तेचेर सोल्युशन हांवें सांगलां सीएमान हाडपाक जाय म्हणून. त्या खातीर ती मिटींग जी जातली ती ओनली टू फिगर आउट हाव डू वी कम आउट विथ अ सोल्युशन ऑफ ऑल द टॅक्सी स्टँड्स इन द हॉटेल्स, गेस्ट हाऊसेस, रिसॉर्ट्स एंड ऑल्सो ऑन द पेरिफेरी ऑफ द विलेज. फावो तितलें भाडें आशिल्ल्यान गोवा मायल्साक खंय लोकांचो बरे पैकी रिस्पॉन्स येता. विरोध फक्त टॅक्सीवाल्यांचो. काणकोणच्या टॅक्सीवाल्यां बरोबर आमदार इजदोर. फॅमिलीक फाल्यां गरज पडली जाल्यार फॅमिलीक घेवन सुद्दां रस्त्यार येवपाची आमकां गरज आसा. आमी जर आतां मंगळार म्हणल्यार जर आमकां जर न्याय गव्हर्मेंट दिना जाल्यार आमी अवश्य पळय बाजार म्हणजे जशें बसले पळय तशें आमी परत शुअर डेफिनेटली आमी सगळे लागीं काणकोणकार एक जावन आमी पणजी वचून बसतले हें आमी शुअर. तुम्ही सगळे एकठांय हांव वचून आमी पॉलिटिक्स हाडचे न्हू. हांव समजा तुमच्या भायर एक टुरिस्ट टॅक्सी ड्रायव्हर्स म्हण, पूण हांव म्हाका पॉलिटिक्स लागना. हांव काँग्रेसूय म्हणना, BJP म्हणना, पूण हांव एक टुरिस्ट टॅक्सी ड्रायव्हर. हांव तुमचे भायर उबो रावता हें हांव सांगता. ट्युरिस्ट टॅक्सीक डिजिटल मिटर बसयात म्हूण सरकार कितली वर्सां जाली टॅक्सीवाल्यांचे फाटीक लागला. हायकोर्टान सांगूनय प्रकरण कितली वर्सां जाली हुमकळटा. मिटर कसलो बसोवपाचो तोच अजून थारना. आतां ॲप बेस्ड टॅक्सी पॉप्युलर जावंक लागल्या उपरांत टॅक्सीवाल्यांची धांवपळ. बरें कितें तें शेवटी गिरायकूच थारायतलें. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.